प्रितीच्या बाबूंनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 12वा विसवोर बोर्ड 24 ते 26 पर्यंत 24 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव तुमकां खरेपणी सत सांगता, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करता ती आपलो जीव इबाडटा, आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता ती आपलो जीव सासणीक जिविता. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकूय आसतली. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता आमकां हें दिसता की जेजू आमचेर खूब आळकोळ घालता. आनी आमी जेन्ना पयलीं वाचता ह्या 24 वडीन कितें वाचता आमी, जेजू म्हणटा, हांव तुमकां खरेपणी सत सांगता, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. बाबडीन आमी सगळीं जाणो, आमी जी केन्ना शेतकांती भशेन काम करता, आमी जेन्ना आमी फकत गोवाचो कोणो घालिना, पूण आमी केन्ना दुसरें बी घालता, भेंड्याचें ओ नाल्लाचें ओ आंब्याचें. जेन्ना आमी तें बी घालता आनी तें आंब्याचें बी जमनीर पडटा तेन्ना कितें जाता जमनीच्या त्या बियाक, तें बी मोडटा. तेच भाशेन जेजू म्हणटा, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. भाव भयणीनो, तेजे उपरांत तो 24 वडीन कितें म्हणटा, जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात ती आपलो जीव इबाडतात. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात ती आपलो जीव इबाडतात, आनी जी कोण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो द्वेष करतात ती आपलो जीव सासणीक जिवितात सांबाळटात. भाव भयणीनो, आमी ह्या उतरांचेर थोडो नियाळ करुया. जेन्ना जेजू म्हणटा गोवाचो कोणो जमनीर पडून मोडटा तेन्ना तो जायतें पीक दिता. कित्याक जेन्ना मोडटोच एक नवें झाड येता आनी त्या नव्या झाडान आमकां खूब पीक मेळटा, 30, 60, 100. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्याच मोगाचो मोग करता, आमच्याच जिविताचो मोग करता, म्हणजे कितें, आमी आमचें जिवीत फकत आमी सजमता की आमकां आमचे पांय वयर धरूंक जाय, लोकांनी आमची सेवा करूंक जाय, आमी कसलेंच दुसऱ्यांची सेवा करिना, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, आमकां कसलीच आळको नाका, आमकां जाय फकत धादोशी जाल्ली. वय धादोशी जावंक सगळ्यांकूच जाय, पूण जेन्ना आमी आमचेंच पळयता, आमी सजमता ते जेजू कितें म्हणटा, तो गोवाचो कोणो मरोंक जाय, तो गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोंक जाय, तेन्नाच तें पीक दिता. तेच भाशेन जेन्ना आमी ह्या देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरता, तेन्ना आमी ह्या देवाचें उतर जें आमी पाळटा तेन्नाच की आमी एक आत्मीक पीक दिता. आमी दुसऱ्यां पेल्याचो मोग करपाक आमी वावुरता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जो मनीस आपणाचें चिंतता, लोकांक येवंक जाय, तांकां पयशे दिवंक जाय, लोक येवंक जाय, तांची सेवा करूंक जाय, लोक येवंक जाय, तांकां तांचे पांय वयर धरून तांकां मालीश करूंक जाय, ज्या लोकांनी येवंक जाय तांचे कडेन आनी तांकां सगळें धादोसपणी दिवंक जाय, ती रावल्यान एका कितें म्हणटा तें एका सपनान रावल्यान. कित्याक जेजू म्हणटा, खरेंच तूं म्हजो पाटलावदार जाल्यार, खरेंच तूं म्हजेर भावार दवरताय जाल्यार हें उतर घे
तुज्या काळजान दवर, तुज्या मनान दवर, तुज्या तोंडान दवर, तें उतर पाळ आनी आतां तूं खरेंच एक बरें पीक दिवपाक पावतले. कित्याक भाव भयणीनो, आमी सजमतां की आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी भावार्थी म्हणून आमकां सगळें देवान दिवंक जाय. आमी येता जेजू कडेन आनी आमी मागणें करता, जेजू म्हाका हें दी, जेजू म्हाका तें दी, जेजू म्हज्या भुरग्यांक बेसावन दवर, जेजू म्हज्या गोरकाराक बेसावन दवर, म्हज्या बायलेक बेसावन दी. आमी फकत बेसावूच मागता. पूण आयज जेजू आमकां सांगता, त्या गोंच्या कोण्या भाशेन जेन्ना आमी त्या गोंयाचो कोणो मरता आनी तेन्नाच तें बरें पीक दिता, आमी आमचें जिवीत तेच भाशेन वावरूंक जाय. आतां आयकात बरे भाशेन, थोड्या वेळार लोकांक ही सजमणी मेळोंक ना म्हणून ती आतां सजमता की खूब वावुरल्या जाल्यार आमी खरेंच बरें पीक दितले. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, बिश्टे एका आमी बिश्टेच काम केलें की खूब वावर केलो, कसलो फायदो जातलो ना. खूब लोक ह्या दिसांनी खूब वावुरता, शेतान वेता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, हें कोत्ता, सगळें कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां विचून काडल्या, आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी तें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमी खरेंच एक आत्मीक पीक दिता. बिश्टे आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमी आमच्याच शक्तीन, आमच्याच बळान आमी खूब वावर केलो जाल्यार मागीर आमी म्हणटा, हांव इतलो थकलो, ओ सायबा हांव पळय कितली हांव वावुरता म्हज्या फामिली पासत, पळय सायबा हांवें कितले पयशे जोडले, कितले म्हज्या भुरग्यांक वयर केल्ली, आतां पळय सगळीं म्हजी भुरगीं उडोवन गेलीं, आतां म्हाका कोण पळयना, आतां म्हाका एकटो एकसुरो सोडला. कित्याक गाय? कित्याक भाव भयणीनो, आमी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना. आमी फकत आमचें आख्खें जिवीत आमचेंच पळोवपाक. वय आमी वावुरल्या आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या पोटा पासत, आमचें बरें जावपाक, पूण तें उतर आमकां सांगलां, आमी त्या उतराचेर रिगून रावल्या, आमी पवित्र आत्म्या उदेशी तें काम केलां, फकत आमचीच शक्ती, आमचेंच बळ, आमचेंच व्हडपण दुसऱ्यांक दाखोवपाक आमी इतलो वावर केला. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी अशीं काम करता, खूब वावर करता, आमी सजमता की आमी खूब बरें केलें म्हणून. भाव भयणीनो, देवाक जाय आमचें काळीज, देवाक जाय आमचो मोग, आनी ताणें आपल्या पुता वरवीं आमचो मोग पवित्र आत्मा उदेशी आमच्या काळजान ओतून घाला. ताणें आमचो ओतून घाला. सांत पावलू जेन्ना बरयता रोमकारांक 5:20 रोमन चॅप्टर 5 वर्स नंबर 5, तो म्हणटा, पवित्र आत्म्या उदेशीन देवान आमचे भितर हो मोग वारयला, ओतला, आनी तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या शक्तीन, आमच्याच बळान, आमच्या व्हडपणान आमी खूब वावर करता आनी तेन्ना आमकां ताची फळां मेळना, आमी सजमता की हें देवाचें उतर चलना. देवाचें उतर सदांच चलता, देवाचें उतर सत. आनी आमी सजमोंक जाय की जेन्ना आमी तें देवाचें उतर घेता, ताचेर नियाळ करता, पवित्र आत्म्या उदेशीन तें आमी पाळटा, तेन्नाच की आमी खरेंच बरें फळ दिता. आमी जेजूचें उतर आयकता, देवाचें उतर आयकता, देवाची भुरगीं म्हणून आमी ताका दाखयता, आनी जेन्ना तें उतर पाळटा, आमी आमच्या भाव भयणांक, आमच्या शेजाऱ्यांक आमी भावपाक, तांचो आदार करपाक, तांकां खरें जेजू दिवपाक, फकत पयशे न्ही, फकत तांकां आदार दिवपाक न्ही, पूण तांकां आदार दिवन आनी पयशे दिवन तांकां जेजू दिवपाक. ना तर भाव भयणीनो, फकत तुज्या फाटल्यान ती भिकाऱ्या भाशेन भोंवतलीं, तुका विचारतलीं, तुका देव म्हूण सजमतलीं. पूण आमी सजमोंक जाय की आमी फकत देवाची भुरगीं, आमी जावंक जाय देवा कडेन वचोंक जाय. देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी जेन्ना पाळटा, तें उतर आमी करता, तेच भाशेन आमी एका गोंयाच्या कोण्या भाशेन आमी जमनीर पडटा आनी आमी एक बरें पीक दिता. कसलें पीक? जें पीक सासणाच्या सासणाक आमी दिवंक पावतले हांव ती. तेंच म्हणटा जेजू 25 वडीन, तो म्हणटा, जीं कोण दुयेस कोत्तात तीं आपलो जीव सासणीक जिविताक सांबाळटलीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचो जीव सासणाक जिविताक सांबाळटले तेन्ना आमी जाणो की हे थोडे दीस आमी जे जियेता ह्या संवसारान, ते दीस काबार जावन आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले जेजू बरोबर. आयज ह्या सुवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया, हें उतर आमी आमच्या काळजान धरून हें पाळुया पवित्र आत्म्या उदेशी, आनी खरेंच एक आत्मीक पीक, हें बरें पीक
खरेंच दिजूक दाखोवन आमची खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आनी आमच्या भाव भयणाचो मोग करूंक आमी आयजतान वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां सगल्यांक हांव